खोतीगांव एका तेंपार उदक पाण्यान समृद्ध असो गांव। वता वता थंय झरे हें ह्या गांवचें खाशेलेपण। मात आज ह्या गांवांत दुश्काळाची परिस्थिती। गीम येता म्हणल्यार गांवकारांचेर संकट। बांयो आटल्यात, नळाक उदक ना, टँकर येतात तेय बी 3-4 दिसांनी। गांवांत पांय दवरतनाच दिसता ती रस्त्या कुशीक टँकराची वाट पळयत आशिल्ली रितीं बॅरलां आनी बॅरलांच्यो लायनी। उदकच ना। उदक ना? न्हंयेन हाडप। न्हंयसून हाडप, मग कितले पयस ते? खूब पयस गाडयेन हाडप। गाडयेन हाडप? आनी टँकरान हांगा उदक दिता ते? टँकरान ते एकट्या बायेन दिता। बाय कितले दिसान टँकर येता? 4 दिसांनी? हय 3 दिसान 4 दिसान येता। 3-4 दिसान टँकर येता? हय। उदक पिवपाक खंयच्यान हाडटा तुमी? पिवन न्हंयेचें। न्हंयचें? न्हंय फोंडार करता आनी हाडटा। न्हंय फोंडार काडटा सायडीच्यान? हय। नळा बी हांगा उदक येना, आतां बंद जालें? सगळें बंद। सामकें बंद जालें? हय। पिवपाक उदक हाडटा म्हणटल्यार 2-2 किलोमिटरांची पांयपीट। आनी उदक हेजी पिवपाक उदक पयसून हाडटा ते लोक कितले पयस सादारण? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर पयस वचून हाडचें पडटा। आज बरें वचो जाय, थोडें वचनाका। वाळा वयर आयदनान भरून हाडप। आयदनान भरून हाडप? हय। आनी पिवपाक आनी कांय उदक ना न्ही? ना, आनी पिवपाक उदक ना। कितले तेंप त्रास जाता असो? कितले म्हयने? आज पावस पडल्यार जाल्यार उदक मेळटा आमकां, तेंच भरून हाडपाक। भरून हाडपाचें? हय। एक मनीस उदक हाडपाक हाडून भरपाक कामां जाय न्ही? हय, एक मनीस जाय। उदक हाडूंक बायलांक दिसपट्ट्यो कितल्योश्योच फावटी। झऱ्याचें उदक मेळटा, पूण तोय गिमाचे कितले दीस काडटलो खबर ना। बारीक सारीक आयदनां घेवन कळसुल्यांनी उदक एकठांय करपाचें आनी 4 थेंब ताळ्यार पडपाची वेवस्था करपाची। ते फोंडार मारूनच तुमी उदक हाडटा सगळे लोक हांगचे? हय हय, ह्याच पुरो पावस पडटा अशेंच। अशें? हय, इतलेंच। आनी चान्स ना, फातर फोडटा जाल्यार ते आनी कितें खूब ना, दादले वचून येवन कितें करपा जाय। सरकारी नळाचें उदक नासल्यार खंयच्या गांवांक बांयांचो आदार, पूण गांवडोंगरी खोतीगांव वाठारांतल्यो बांयो सामक्योच आटल्या। बांयत लेगीत फोंडकुलां मारून उदक एकठांय करपाची पाळी। पळयतल्याक हें गोंयच काय म्हूण शॉक बसपाचो। आतां ते उदक काडपा खातीर इल्लें येता न्ही ते काडपा खातीर फोंड करता, जर मारता आनी ते कळशे भरून वयर काडपा मेळपा जाय म्हणून कळशे बुडोवपा मेळपा जाय। बुडोवपा मेळपा जाय ते दीसभर रातभर 12-1 पर्यंत काडीत रावता थोडे कळशांनी। कोणी हें घालून निसण लावन बांय देवता, परत ते कळशे भरून दिता अशें। उदक नाशिल्ल्यान खोतीगांवच्या शेता भाटाचेरूय परिणाम जावंक लागला। म्हळ्यार एग्रीकल्चराचे मोठ्या प्रमाणात फरक पडला उदकाचो? फरक पडला? कसली पिकावळ घेताले तुमी हांगा? सगळी घेताले, मिरची घेताले, चिटमिटी, इरवाल, सगळे पीक आसले सगळे। कांद्याची हें केल्ले। पूण जाय तशें हें जावपा ना दिसता तुमकां ह्या फावटी? ना बरेशे हें जातले, कमी जातले पीक। जी गेल्या वर्साची मिरची पळय खूब जाल्ली पळय, इफेक्ट पडटालो उदकाचो? इफेक्ट आसतलो। वर्सा परस ह्या वर्साक कितले पर्सेंट पासून जातली अशें म्हाका तरी हाफ इतले इफेक्ट पडटा? फक्त रानां वाठारांतले गांवूच न्ही, काणकोणा शारांत चावडेर सुद्दां हीच परिस्थिती। नळाक उदकूच येना, आयलेंच जाल्यार तेंय बी खोदूळ। इतली वर्सां आमकां चावडेर केन्नाच उदकाचो अशें प्रॉब्लेम जाले नासले। इंजिनियराक विचारलें जाल्यार इंजिनियर म्हणटा धरणाक 500 दीस पावपा सारकें उदक आसा म्हणटा, पूण आमकां चावडेर आतां कमी 4-4 दिसांनी उदक येता। आनी तें उदक जें येता तें रातचें येता आनी इतली खोदूळ उदक येता, बायलो घरा कडल्यान आमकां त्रास करता। पिवपा खातीर आमी भायर बाटली बंद उदक हाडून दिता घरा कडेन 20-20 लिटरांचें, पूण न्हावपा खातीर आनी जे आमकां कपडे उमळपा खातीर जें उदक जें लागता तेजो इतलो प्रॉब्लेम जाता की उदक आमकां मेळना जाल्ल्यान रात्री जागून आमकां उदक भरचें पडटा। खुद्द चापोली धरणा कडेन 200 मिटरांचेर आशिल्ल्या वाड्यारूच 8-8 दीस उदक येना। आयलेंच जाल्यार इल्लें बालदी भरून भरपाची ना। ह्या लोकांकूय ताळो वलो करतले जाल्यार झऱ्यांचो आदार। उदक कितले दीस जाल्यार तुमकां ना? आमकां ना 8 दीस जाले उदक ना। 8 दीस ना? 8 दीस जाले नळा उदक येना? ना, देवाण पुसले आमी आत्ती येयला आनी कट्ट्यान उदक भरता आमी पयशे वय। कट्ट्यान उदक भरता? खंय ते? देवळा कडेन? ते कट्ट्यान उदक भरता? आनी उदक खंयचें तुमकां? तेंच उदक भरून तें सुद्दां आनी उदक ना, डेमा उदक ना जाल्यार आनी उदक ना आमकां। आनी उदक ना? ना आनी उदक ना आमकां। डेम फुडें उदक दीस पडटा म्हळ्यार पिवपा उदक ना आमकां। डेमा उदक भरलेलें आसा दिश्टी पडटा? पडटा हय, पूण उदक पिवपा ना? पिवपा ना उदक। मग तुमची गांवां हो डॅम बांदून तुमकां कांय फायदो ना? आमकां कांयच फायदो ना। फायदो आसा तो काणकोणकार, आमकां उदका फायदो ना। आमकां साम दिवा हालूच काडपाचें, आमकां कांय फायदो ना डॅम बांदून। चापोली धरणाचें उदक काणकोणकारांक 1 वर्स पावतलें म्हूण वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट म्हणटा। उदक लोकां मेरेन पावच ना जाल्यार त्या धरणांत 1 वर्स उरलें कितें आनी 5 वर्सां कितें फरक पडटा?
गोंयच्या गांवांनी 7/24 उदका खातीर धकचपाट्यांचेर 70तल्या मोरल्या उपरांत हो काणकोणा खोतीगांव गांवडोंगरीचो रिपोर्ट. हांगा चापोले धरणा पासून एक 200 ते 300 मिटर वाडो आसा. थंय जवळ जवळ 23 ते 24 घरां आसात, पूण ते उदका खातीर इतले त्रास काडटात. धरण दोळ्या मुखार आसा, उदक दिसता पूण उदक मेळना अशी तांची परिस्थिती जाल्ली आसा. ह्या काणकोणकाराच्या गंभीर विशयाचेर गोंय सरकार, उदका खातें तशेंच काणकोणकारांनी निवडून दिल्ले लोकप्रतिनिधीन गांभीर्यान लक्ष घालून हो विशय सुटावो करचो अशी लोकांची मागणी आसा. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान हांव बबेश बोरकर.